आमकां एक फोन कॉल आयला तो घेऊया आणि कितें म्हणटा तें ऐकुया. हॅलो. हॅलो. येस. हॅलो. तुमचें नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. हॅलो. हा, तुमचें नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. हांव दीपक प्रभुदेसाय उलयतां शिरोडा बोरीच्यान. हॅलो. सांगा सांगा. शिरोडा बोरीच्यान. तर म्हाका एक राधिका बायक क्वेश्चन करपाचो आसा, तसोच योगेशाचो करपाचो आसा की जे आज आमचे शिरोडा मतदारसंघान एक फोंडा मतदारसंघ, फोंडा मतदारसंघांतल्यान येत गेले आमदार रवी नायक आसात, हे इतले वर्सां हे करतात आमदार म्हण आसात, तेन्ना तांकां हें कित्याक ना, म्हणजे रिटायरमेंट एज कित्याक आसची न्ही, हो एक म्हजो प्रश्न आसा. कारण हाजे पयलीं सुभाष शिरोडकर शिरोडेच्या मतदारसंघांतल्यान हे करतात आनी आतां तांचे बरोबर जे तांचे पीएस म्हण आशिल्ले तेय बी आतां तांचे बरोबर ते आमदार आसा सध्या. अजून पर्यंत शिरोडाचो उदरगत ना आनी फोंडाची उदरगत ना. सो हाजेर एक म्हजो हें आसा की ताणें हाजेर विश्लेशण कशें आसचें हें दिवचें. बरें. तर निवृत्ती तांकां पिराय आसची म्हणटा तशी शिक्षकांक आसा. एकदम सहमत आसा. एकदम बरोबर आसा. हो प्रश्न पण आसा, एकदम बरोबर आसा. पण हे निवृत्ती पिराय करपा खातीर एक जागृताय जाय लोकां मदीं, ती जावपा जाय. आनीक आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताणें ते कायदो करपा जाय ते ना ना, जेन्ना ते कायद्यान ना तेन्ना मतदार राजाक ही एक भांगराची संदी मेळिल्ली आसा. तेन्ना तुमीच तांकां रिटायर करा ही आमची तुमकां सल्ला आसा. बरोबर. बरोबर. एक लेजिस्लेशन करपा जाय खरें म्हणजे गव्हर्मेंटान इलेक्शन एकदांच लडोवपाक मेळटलें किंवा मॅक्झिमम 2दा लडोवपाक मेळटलें. अमेरिकन सिस्टमा प्रमाणे. आनी हो जर कायदोच करता तांचे स्वताची चित्ता हित चित्तात, ताका लागून हो कायदोच करिनात ते. आनी करप्शन वाडटा, प्रत्येक हातूंत करप्शन वाडलां आनी ताका लागून सगळे प्रॉब्लेम जाता. आतां पार्किंगाचे म्हणटा प्रॉब्लेम म्हणटा, पयलीं सगळे प्लॅन दाखयले, ते पास जातकीर मागीर थंय सगळें जाय तें केलें. पयलीं पार्किंग सीट दाखयली, मागीर थंय दुकानां केलीं, फ्लॅट केले आनी ते पार्किंग प्लेस प्रॉब्लेम जाता. फिक्स टेन्युअर इज अ लेजिस्लेटिव्ह सोल्युशन टू दॅट. पण जेन्ना पर्यंत ते स्वता करचे नात, कारण तांकां आपल्याले स्वार्थ आसा तातूंत, तेन्ना वोटर्सांनूच ताची जबाबदारी घेवन तांकां रिटायर करचे ही आमची सल्ला. आपले वेतन सुद्धा लोकसभेन आणि असेंब्लीनूच आपापले वाडून घेतात. हे कोणाचेच ऑब्जेक्शन आसना. आनी आतां नवो ट्रेंड आयला की रिटायर्ड जावपा सोडून आपले भुरग्यांक सुनाक बायलांक सगळ्यांक दवरपाचें. आमकां आनी एक कॉल आयला तो घेवया. हॅलो. हॅलो. हा, सांगा. तुमचं नाव सांगा आणि प्रश्न विचारा. हांव बोरयेच्यान उलयतां, कोस्ताचे उलयत. आमकां अशें आतां बोरया की अशें तुमचे कितें प्रोडक्ट कितें चॅनलाचेर कितें येवचें पयलीं जाल्यार केबल कट जाता, लायटी समस्या आसा, लायट ना, लायट तरी कट जाता. अशें आमचे बोरया अशे भुरगे आसा, नॅशनल हाय भुरगे आहा, पूण बोरया एक ग्रावंड ना. आमकां हेतले म्हणल्यार सेकंड थींग म्हणजे आमचे भरपूर भुरगे शिकलेले आसा. शिकलेले म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट जॉब मेळटले शिवाय थोडे गव्हर्मेंट जॉब ना. सेकंड थींग खंयची फॅक्टरी इंडस्ट्रियल आसतली, इंडस्ट्रियल ना, एक शिरोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सुद्दां इंडस्ट्रियल ना. अशे भरपूर आमचे प्रॉब्लेम पुलिसांचे हॅरेसमेंट आणि सगळे आमचे रेल्वे मिनिस्टर आमचे खातीर कांयच शिरोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्ले ना. बरें, कळ्ळें. तर जी तुज्या गांवांत फोंड्या जावं शिरोड्या म्हणटा त्या वाठारांत लायट ना, हाका आमी कांय करूंक शकना, पूण प्रुडंटाची कार्यावळ चलतना ती दिसना, हाजे बद्दल आमकां कळ्ळें आनी तुमचे जी दुख्ख त्या बाबतींत आसा तें आमकां समजलें. तर तो ग्रावंड ना म्हणून कोस्तायच बाब सांगता तें एकदम खरें आसा. बोरये ग्रावंड तसो अत्याधुनीक असो ना आनी थंय ग्रावंड एक अत्यंत म्हत्वाचो आसा. ग्रावंड जावन ताचे बराबर व्यायामशाळाय आसपा जाय थंय. आनी तातूंत ग्रावंड जालो म्हणून कोता येना, ताका ट्रेनींग दिवपा जाय. क्रिकेटी सारकें, फुटबॉला सारकें, तांकां कोच थंय जाय. ते ग्रावंड करपा सारके सुवातो आसा. सुवात आसात. आणि एक विशय तांच्यांनी काढला ते गव्हर्मेंट जॉब्साचे. प्रत्येकान जर गव्हर्मेंट जॉब्स खातीर ट्राय करीत रावले जाल्यार हे अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जावचे ना. तेन्ना फुडली जी गव्हर्मेंट येतात आनी हाजेर विचार करून एक आंत्रप्रिनर कसो डिवेलप करचो. हे जे भुरगे ट्रेन्ड आसा, जे शिकिल्ले आसा, तांणी आंत्रप्रिनरशीप करून स्वताकूच न्ही तर आनी 4-5 लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करून दिवपाक जाता, हाजेर भर दिवन त्या प्रमाणे तांणी वाटचाल करचे अशी म्हजी एक सुचोवणी. आनी लोकांचो एक असो समज जाल्लो आसा की नोकरी म्हणल्यार ती सरकारी नोकरी सेक्युअर आसता आनी तें कितेंय केलें जाल्यार कशें मॅनेज करूं जाता. पूण प्रायवेट जाल्यार तशें जायना. आतां एक लेबर आसता, त्या लेबराक आमी पगार दितात आनी तो एक अर्दवर उरलो जाल्यार सुद्दां आमी ताका थापयतात. पूण हे गव्हर्मेंट सर्वंट आमी तशें करूं शकना. तो कितेंय केलें, तो कितेंय निमित्त खंयीय गेलो, तो खंयीय वता आनी सगळ्याक म्हाका सांबाळून हें करतात. आतांच ताणें सांगलें
की लेबर प्रॉब्लेम, भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळना आनी नोकऱ्यो सोदपाक ताका लागून कितें तरी करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता शिरोड्यान एक बऱ्यान बरी इंडस्ट्रियल इस्टेट जावपाक जाय. म्हज्या म्हायती प्रमाणे इंडस्ट्रियल इस्टेट जाले शिरोड्या, पण ती एकट्याकूच दिल्या, एक मोठ्या मनशाक कोणाक तरी एकट्याकूच दिल्ली आसा. 70,000 स्क्वेअर मिटर एका मनशान घेतिल्ली आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता एक इंडस्ट्रियल इस्टेट अशी जावपाक जाय तातूंत ल्हान ल्हान एका हजाराचे 50-60 प्लॉट जावपाक जाय. ते चड करून शिरोड्याच्या लोकांक आनी मागीर गोंयच्या लोकांक दिवपाक जाय, न्ही भायल्यांक. आनी ताका लागून आनी जे थंय इंडस्ट्री घालतले तांकां सांगपाक जाय की लोकलांकूच तुमी नोकरेक घेवपाक जाय. आनी अशें जर केलें जायत हे एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सुट्टले अशें म्हाका दिसता. स्वयंरोजगार हो शेवटचो उपाय, कारण ताजे इतलो पक्को उपाय दुसरो ना. सरकारी नोकऱ्याक लिमिटेशन आसा, इंडस्ट्री खंयची येवची हाजेरय लिमिटेशन्स असतात. आनी इंडस्ट्री भायल्यान आयल्या भायल्यान लोक पयशे थंयचो घेवन वता, फायदो तांकां जाता. स्वयंरोजगार आनी होच खरो उपाय. बरोबर. स्वयंरोजगाराक सध्या सरकारानूय चालना दिल्या, तरेतरेचे EDCचे आनी कितें कितें फंड्स अवेलेबल असतात. हाजे विशीं लोकमानस जे नोकऱ्याचेर वतात ते आमी नोकर जावचे का मालक जावचे हो विचार लोकांनी करूंक जाय. आता एक आमकां कोण तरी कॉल आयला फोणेच्यान, आयकून घेवया. हॅलो. हॅलो, नाव सांगा आनी प्रश्न. दत्तप्रसाद आटलेकर उलयता. म्हाजो क्वेश्चन तो राजीव कला मंदिरा संबंदीत आसा. ते राजीव कला मंदिर इतले एडवर्टायजमेंट करून बांदिल्ले आसा ते आतां फुल कॉलेप्स जाला. आमचे कलाप्रेमी येना तेन्ना आमकां एकूय नाटक बरे कंपनीचे पळयतलो जाल्यार आयदर पणजी नाल्यार मडगांव ट्रॅव्हल करचें पडटा. सो वाय इट वॉज सच मिन्स इट वॉज नॉट कन्स्ट्रक्टेड सो प्रॉपरली आनी आतां कॉलेप्स जावन परत केन्ना ते रेडी जातले? अनुप पिळवळकरानूय ह्याच विशयाचेर आपलो हे उलयल्लो तो. केन्ना ते रेडी जातले ह्या प्रश्नाचें उत्तर आमी दिवंक शकना, पूण जे प्रश्न तांणी विचारला ते विचार करण्यासारखे. कारण स्विमींग पूल जालो फोंड्यान, तोय जेन्ना जालो तो पयलीं मोडलो, परत ते बांदचें पडलें. राजीव कला मंदिर 8-10 वर्सान परत ताका बांदपाची गरज पडली. ID हॉस्पिटल 8 वर्सां लोकांक मेळना आनी आतांच डॉक्टरान म्हणलें की फोंडा तालुक्यान हें एक सामकें गरजेचें हें आसा. सद्ले बाब आतां सो तुमी जे आर्किटेक्ट. पब्लीक जे आसा, पब्लीक युटिलिटीज जे आसा, जर ते आमकां मेळना जाल्यार परत आमकां अत्यंत गरज आसा की आमी विचार करून हें कित्याक जालें आनी हाजेर आमी कितें तोडगो काडपाक शकतले. एज अ वोटर आमी विचार करपाक जाय. हाजेर एक जेन्ना बांदकाम जाता तेन्ना आनी तें पूर्ण जायना वेळात किंवा तें बांदून मागीर तें डिफेक्टीव दिसता आनी परत बांदचें पडटा, हाजी जापसालदारकी कोणाचेरच ना. एक म्हणजे अकाउंटेबिलिटी ना. अकाउंटेबिलिटी जी आसा ती अकाउंटेबिलिटी इस्टॅब्लीश जावंक जाय. आनी यू वील बी सरप्रायज, ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान स्विमींग पूल बांदलें आनी ताजें कॉन्ट्रॅक्ट हें फेल जालें, त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक परत दिल्लें गेल्लें आसा. म्हणजे ही जी कितें जाता हाजे विशीं लोकांक मागीर भ्रश्टाचाराचो एक अत्यंत उग्र असो वास येवपाक लागता. भ्रष्टाचार हेच कारण चड हें आतां म्हणजे काम आणि आता कशा कशें आमचे जाता. सारके आम आदमीक ते रायट टू इन्फॉर्मेशनाचे अंडर हे सगळे इन्फॉर्मेशन मेळटा, पूण ताजेर आमी कितें प्रत्येक वेळा कोर्टान वचपाक शकना. आमी आमच्या कामांनी गुंतिल्ले आसता तेन्ना जबाबदारी आसता ती लोकप्रतिनिधीची की तांणी जबाबदारीन ह्या लोकांचे जे जितली अपेक्षा आसा ती पूर्ण करची. एक कॉल आयला आमकां बस स्टँडा बाबतीन. हॅलो. हॅलो. हॅलो, तुझें नाव सांग आणि प्रश्न विचार. हॅलो. हॅलो. तुझें नाव सांग आणि प्रश्न विचार. फोंडासून वेंकटेश नायक उलयता. हा सांग. हॅलो. हा सांग. फोंडासून वेंकटेश नायक उलयता. हा. फोंडेच्या आमदारान फोंडेचो बस स्टँड अपग्रेडेशन करपाक केन्नाच प्रयत्न केलो ना. ते कित्याक जालो ना? बरें. फोंडेच्या दुसऱ्या गोष्ट फोंडेचें गार्डन जें आशिल्लें तें मोठो टेरस गार्डन करपाचे प्रयत्न केले. त्याच्या खातीर नवे सुजात बरें व्हडलें पार्क कित्याक केलो ना फोंड्यान? बरें कळ्ळें. फोंडेच्या बस स्टँडाची परिस्थिती सध्या कितें आसा? वेंकटेश बाब म्हणटा ते प्रमाणे खरेंच जे बस स्टँड फोंडेचें आसा तें प्रिमिटीव अशें आसा. लोकसंख्या जर आमी पळयली जायत जे आसा ताज्या पेक्षा 3-4 पटीन तें मोठें आसपाक जाय आनी वेल प्लॅन्ड आसपाक जाय. तशें तें ना. हाज्याच बरोबर म्हाका एड करून दिसता शिरोड्या बस स्टँड जाल्लो 4 वर्सां पयलीं, आजून तो फंक्शनींग ना, ऑपरेट जायना. ऑपरेट डायवर्ट जायना. आजी आनी माजी आमदार एकामेकाचे ते दुखलीत आसता आनी ताका लागून शिरोडेचो बस स्टँड जो रेडी आसा, वेल प्लॅन्ड आसा, तो आजून जावना.
आमी फोनेचे उलयतात इतलो पयसो लोकांचो खर्च करून तो बांदला तो तसो एक शोभेची वस्त जाल्या. फाल्यां फोनेचो बांदला तोय बी तसो म्हणजे जालें जालें हातूंतल्यानूच दिसून येता की प्लॅनिंग हे रॉंग आसा. पूण कित्याक उरता कोणें उक्तावण करचें ह्या प्रश्नाचेर उरता. उक्तावण सुद्दां जालें. हा. एकामेकाक दोन क्रेडीट दीस बशी दिवपाकूच फिरल्यो. हाका क्रेडीट येतलें म्हणून तो करना ताका क्रेडीट मेळटा म्हणून तो करना. दुसरो हाका लागून सगळें उरलां. असेंब्ली जेन्ना सुरू आसता न्ही तेन्ना हांगा सामक्यो रोकड्यो बशी फिरपाक लागतात. प्रत्येक बस थंयच्यान फिरोवन हाडटात. फक्त असेंब्ली चालू आसता तेन्ना. म्हाका हातून दिसता की जो सिंगल मनीस जो आमदार आसा तो आपले तकलेंतल्यान प्लॅनिंग करतलो जाल्यार ते सदांच बरोबर आसतले हाजी खात्री नासता. जेन्ना तूं 4 लोकांक घेवन तांचे बरोबर ब्रेन स्टॉर्मिंग करून लोकांची अपेक्षा कितें आसा आनी खंयचे तरेन केल्यार ते बरे भशेन जातलें हाजेर जर तूं विचार करून तुजी प्लॅनिंग करता जाल्यार तातूंतल्यान तुका कितें तरी फ्रुटफूल रिजल्ट्स मेळटले. तर कुंकळ्ळेचो बस स्टँड जो आसा तो एक हायफाय बस स्टँड जाल्लो आसा पूण थंय बसूच दिसना. व्हायट एलिफंट्स सेम स्टोरी शिरोड्याची स्टोरी सेम न्ही. स्टोरी. थंयच्यान फक्त थंय म्हशी दिसतात. कुंकळ्ळेचो पयलीं जाल्लो पूण ताचे ते उपरांत तितले शिरोड्याचो व्हडले जाल्लो. प्रमाणान बांदपाक ते तितले पयशे तातून खर्च करपाक तातूनय तांचो कितें तरी हेतू आसता. तुम्ही जाणा आसतले की फोंडेचे जे आतां बाजार बांदिल्ले आसा तेन्ना फोंडेचो बाजाराचो स्वरूपूच सगळो बदलून उडयला. हो आतां जो नवो कन्स्ट्रक्शन आयला तो एक मॉल सारको आनी तातूंतल्यान आमचे जे भाजी विक्रेता आसा जे नुस्तें विकता ते सगळे थंय खंय तरी खाचीन कोपरान तांकां हें केलां. आनी ह्या नवे प्रकल्पान कोण येतले आनी कोणा खातीर तो जागो रिजर्वड आसा हे आमकां एज इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह सुद्दां खबर ना. आनी लोकांची इतली गैरसोय जाता तरी सुद्दां ते आमदाराच्या कानाचेर पडना. तेन्ना परत आमकां गरज आसा की हे आमी विचार करून आमी हाजेर एक तोडगो काडपाक जाय. हाजी एक व्यापाऱ्यांची आणि आमची स्ट्रीट शॉपिंग किंवा शॉपिंगची एक कल्चर आसा, एक संस्कृती आसा आणि ही संस्कृती आमी मॉल संस्कृतीशी हाडूं शकना. प्रत्यक्ष दिल्ली हाट म्हणून जो एक प्रकार केल्लो आसा तो खूब पॉप्युलर जाल्लो आसा. ज्या जाग्याचेर इन्फॉर्मल अशा टायपचे शॉपिंग थंय जाता. म्हणून ही आमच्या एकंदर आमचे राहणीमान, आमचे विक्रेते आणि आमचे खरीददार हांचे जो प्रकार आसा ताका हे सुटेबल ना. बाजाराचो प्रकल्प हो सुंदर दिसता पळोवपाक एकदम आर्किटेक्चरली इट इज अ फॅन्टास्टीक युनिट बट वेदर इट इज सर्विंग द पर्पज ऑफ द पीपल that is the question that has not been architecture is not something which is a form of the building. Architecture is something which is functional. No, so this is absolutely not functional. Only the form has been taken care of and ताजेर कितलेशे कोटी खर्च केले गेले आसा. जितलो प्रोजेक्ट मोठो आसता तितलो तांकां फायदो आसता. भ्रष्टाचार करपाक चड हें आसता. राधिकाबाई तूं आतां वेंकटेश बाबान विचारला प्रश्न बस स्टँडा बद्दल हांवें म्हजे परीन उत्तर दिलें. तुमकां कितें दिसता तुमी थंयची नगरसेविका आशिल्ले म्हाका तर दिसता की ते सिटी बस स्टँड इज क्रायींग फॉर अटेन्शन आनी अजून पर्यंत थंय एक मोठो हादसो घडलो ना हें आमचें नशीब म्हणपाचें. कारण थंयच स्कूल आसा, थंयच सगळे आमचे गर्दी जाता लोकांची. त्या प्रमाणान आमकां अजून पर्यंत थंय एक्सिडंट्स अशे मोठे जाले ना हें आमचे फोंडेकारांचें नशीब. तेन्ना ते बस स्टँड खंय बांदला पळय थंयच्यान वेवस्थीत एक सिटी बस सर्वीस करून दिवची. रुंद रस्ते बांदले म्हणून ताजेर जे आमकां सर्वीस जाय ती अवेलेबल आसूंक जाय आनी इन दॅट आय थिंक द प्रेझेंट रेप्रेझेंटेटिव्ह हॅज टोटली फेल्ड. तातूंत आमकां आतां जागृत नागरीक आपापले समस्या मांडटात, फोन करतात. आमचे फोन उक्ते जाल्यात, फोन येत आसात तरी परतून एक फावट सांगता 24904444 आनी 24904445 हे आमचे फोन नंबर आसात. तुमचे कितें प्रश्न आसात ते आमचे कडेन मांडात. ताजेर कितें आमी चर्चा करून तुमकां समस्या सोडपा सारके कितें यत्न करूंक मेळटा जाल्यार सांगतले. आमी रोखडेच येता एक ल्हानशा विसवा उपरांत.